आमी करचें म्हूण ताणें फर्मयलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्था गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आयचें पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें. जुदेवानी पास्काची परब चलोवच्या त्या राती जेजून आमकां येवकारिस्त दिलो. जुदेव त्या जेवणाक इजिप्तांत जाल्ली तांची सडवण उगडासाक हाडटले. शेळयेच्या रगतान तांचे मदल्या मालघड्या भुरग्यांक राखल्लें. देवाची शेळी जावन आसच्या क्रिस्ताचें रगत आमकां हर एकल्याक बचाव करता. आतां आमी हे वाचप चीत दिवन आयकोवया. वाचपा उपरांत क्रिस्ताच्या अमोलीक रगतान आमकां सोडयल्ल्या खातीर देवाक अर्गां जावन आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स कीर्तन गावया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सर्वेस्पोरान मोयजेक आनी आरोनाक म्हणलें, हो म्हयनो तुमकां 6 म्हयन्यां पैकी पयलो जातालो. वर्साचो पयलो तो म्हयनो तुमकां जातालो. इस्रायलाच्या सगळ्या परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या लागीं मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसल्यांच आयब नातली, दादली आनी एका वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विनशेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन दिवशी मारूंक जाय. इल्ले रागत घिये म्हणून त्या दरवंतांच्या दोनी खांब्याचे वटी सरूंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. परी तुमी खावंक जाय. तुमच्या कामराक फाटो बांदा, पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीन तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतालो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पोर. तुमी वस्ती करतात शेळयेचे रगत एक खुणा जातालें. तें रगत पळयतच
हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतालो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतेल्यात. संतती तावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतेल्यात. उतर हे संतांती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव फाटीं दीस सर्वेस्परा आनी म्हाका केल्ल्या इतल्या भोळेपणा सोडवणेक अर्गां दिवची कास हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार ताच्या भक्तांचे मरण भोव स्वादी. हांव तुजो चाकर तुजे साकणीचो पूत म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलों. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलों. सोमयाचें जेवण जावन आसा येवकरिस्त. हो येवकरिस्त बेठोवंक आमी सांगाता मेळटना आमी क्रिस्ताची सोडवण पासारता आनी आमच्या जिवितांत आमी एकामेकाचो सोडवणदार जावंक क्रिस्तचो आदेश घेतांव तें सा पावल दुसऱ्या वाचपांत विवर्सिता. ह्या वाचपा उपरांत आयच्या शुभ वार्तेंतावन माया मोगाचो संदेश घेवंक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया गीत गावया. सा पावलून कोरींतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेसून तो पाराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसत देवची.
हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. Servispo तुमचे सोबे आसो. जुबों परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागी पावली म्हूण जनासलो. संसारार आसलेल्या आपणाचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा थावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हणून जेजू जनासलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तू कान दवरून एक तुवालो ताणें पेंगडाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या सिसाचे पाय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगडाक बांदलेल्या तुवाल्यान तो पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रो सरशी आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सुमिया, तूं म्हजे पाय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजे पाय धुवंक हांव तुका केदीकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे संगता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळें, तशें जाल्यार सुमिया, म्हजे पाय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजय म्हूण गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक गतान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जनासलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. ताचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर पट्ट्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजोलें म्हूण विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सुमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सुमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सुमियान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजे. हांवें तुमकां केल्लें बरींच
तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे वतर हेम म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी. जेजू क्रिस्त थंय मगाळो बाबांनो आनी भयणीनो, एक वर्तें चारित्रीक घडीत ते दोळ पर्यंत घडोवंक नातल्लें आनी मुखार तें घडोवंक साध्य ना तसलें तें आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताचें निमाणें जवान, कश्ट मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण. आयच्या दिसा जेजू क्रिस्तान दोन भोव पवित्र सक्रामेंत घडलेलो दीस, एवकारिस्ताचो सक्रामेंत आनी याजकपणाचो सक्रामेंत. ह्या मुखांतर आमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्तान मोगा सवेच्या मंदामेंतां जियोंक आपोवणें दिल्लो दीस आनी हो दीस आमी व्हडा दबाज्यान आज आचारान करता. ह्या दोन सक्रामेंतां विशीं मोटव्यान आमी नियाळ करया. पयलो सक्रामेंत याजकपणाचो सक्रामेंत. तुमच्या पैकी सबारांनी आयच्या दिसा तुमच्या मोगाच्या याजकांक फोना मुखांतर, व्हॉट्सअप मेसेज मुखांतर वा वैयक्तीक मेळोवन ह्या दिसाचे उल्हास अभिनंदन तुमी पाठयलां. तुमी बरें मागलां म्हूण हांव चिंता. बरें मागलां न्हू? चिंता खंडीत जावं. अशें करूंक आमकां याजकाचो मोग आसल्यार मात्र साध्य जाता. याजकाचो तुमकां मोग आसा म्हूण हांव चिंता. आसा न्हू? याजकाचो तुमी मोग करतात न्हू? करतात घेयना? करतात. याजकाचो तुमी मोग करी जाय आनी याजका पासत तुमी दिसपडटे निरंतरी मागचे. अशें करूंक आमकां आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. जेजूक सबारांनी स्वागत केलो आनी ताचो मोग केलो. याजकाचोय तुमी सबार तुमी याजकांक स्वागत करतात, ताचो मोग करतात. जेजून सबारांक बरें केलें. थोड्यांनी मसराक लागून ताचे विरोधपण तांच्यान दाखयतात. याजक एका फिरगेजींत निस्वार्थी सेवा दिता, पूण विरोधपण ताका मेळटा. जेजूक थोड्यांनी तात्सार केलो. याजक धर्मिकांक तात्साराची उतरां आयकूंक मेळटात. जेजूक थोड्यांनी आपल्या स्वंत गांवांत ताका तिरस्कार केलो. याजकाक धर्मिकाक असलें अपमान सोसूंक मेळटा. जेजू कसल्याच अस्कतकायेक लागून सुकोवन पडलो ना, पूण याजक अस्कतकायेक लागून सुकोवन पडटा. कित्याक? जेजू क्रिस्त ताचे थंय दोन सैम आसले, देव सैम आनी मनशा सैम. पूण याजका थंय आसचें एकच सैम, मनशा सैम. त्या देखून तो सुकोवन पडटा. तर याजक म्हळ्यार कोण? याजक म्हळ्यार कोण? हाका जाप तुमी दिजे म्हणना. याजक जावन हांवें हाका जाप दिजे म्हणना, पूण हाका जाप पवित्र पुस्तक दिता. पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? एक याजका विशयान कितें सांगता? तो विंचून काडलेलो. एका याजकाक देवान विंचून काडलेलो न्हय आकाशांतावन. एका याजकाक देवान विंचून काडलेलो न्हय धरणींतावन. एका याजकाक देवान विंचून काडलेलो कुटुंबांतावन. त्या देखून हेब्रेयकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 आमकां सांगता, हर एका याजकाक मनशा मदलो विंचून काडलेलो. हर एका याजकाक मनशा मदलो विंचून काडलेलो. पूण कित्याक? मनशाच्या तर्फेन देवा वजेर सेवा करूंक, पातकां खातीर कानिको आनी बलिदानां भेटोवंक, देवाच्या नांवान ताच्या लोकांक देवाची काकुळटीन ताच्या मोगान भरच्याक. आनी देव ताचेच म्हणले याजकाक विंचून काडटा. कित्याक? तांकां ताच्या योजनेचे उद्देश आपल्याच्या लोकांक समजोवच्याक देवूच तांकां तयार करता. सामान्य जावन एका याजका विशयान आमी अशें समजता,
एक याजक देवा आनी मनशा मदलो मध्यवर्ती, एक याजक विविध सक्रामेंता मुखांतर देवाची कृपा आमचेर मागसो, एक याजक देवाच्या परजे खातीर मागसो देवाचो मुनियारी. तर एका याजकांतय कसले गुण आसात. रक्तमांसाचो मनशाचो सैमांत जिवोवचो एक याजकाचें व्यक्तित्व कसलें आसा. एका याजकाक देवान विसरून काडलेलो वय, एका याजकाक देवान मागलेलोय वय, एका याजकाक सट्टपाड विंगड दवरलेलो वय. पूण कोण एका याजकाचें व्यक्तित्व कसलें. हेब्रेयकांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 2 आनी 3 आमकां सांगता, याजक अस्कत जाल्ले निमते म्हळ्यार याजक अस्कत म्हूण ओपून घेता. अस्कत सिंबाचो आसून नेणाऱ्यांक आणि सुकोवन पडलेल्यांक तो कन्वलाय दाखोवंक शकता. आपूण अस्कत म्हूण समजून घेवन एक याजक ताच्या लोकांक तो समजूंक शकता, कन्वलाय दाखोवंक शकता. देवाची काकुळट मेळच्याक देवाचे काकुळटे खातीर एक याजक मागता. आणि एक याजक आत्मे बचाव करचें काम देवान एका याजकाक दिलां. मनशाक देवाच्या स्वर्गाराजा कुशीन वेचाक, त्या कुशीन पावडा घालच्याक आणि अणकोंडाच्या उज्यांत थावन ससनाच्या मरणांत बचाव करच्याक राखच्याक एक याजक वावुरता. त्या देखून सा ऑगस्टीन आमकां सांगता, जे कितें एक याजक बरें काम करता तें क्रिस्तस तांचे मुखांतर करता म्हणून आमी हर एकल्यांनी समजूंक जाय. तर याजक कितें करता. एक याजक कितें करता. एक याजक देवाच्या परजेन म्हणजे तुम्ही हाडलेली दानां घेता, देवाक अर्घां दिवन तो बलिदाना रुपार देवाक भेटयता. अर्देच्या दिसा ऑन द डे ऑफ ऑर्डिनेशन गवळी बाप एक याजकाक सांगता, लोकांन हाडलेली दानां घे. त्या देखून एक याजक लोकांक सांगत हाडन एक देवाक अर्घां बलिदान भेटयता. आणि अशें एक याजक जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणांत वांटेली जाता. पूण आमी हर एकली पवित्र स्नान घेतलेली जेजूच्या सामान्य याजकपणांत आमी वांटेली घेता. त्या देखून जेजू क्रिस्त आमचो श्रेष्ठ याजक आणि जेजू क्रिस्तान आमकां हर एकल्यांक ताची परजा म्हणून आमकां स्वीकार केला मात न्ही. आणि अशें जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणांत जिवोवच्याक आपोवणें आमकां हर एकल्यांक दिलां. पवित्र सभेचो पयलो पाप साहेब सांत पेद्रो आमकां ताच्या पयल्या पत्रांत अशें सांगता, अध्याय 2 वाक्य 5 आमकां अशें सांगता, एक आत्मीक देवाळ उबारच्याक जिवे फातोर तुमी जाया. देवा खातीर एक आत्मीक देवाळ उबारच्याक जिवे फातोर आमी जावंक. कित्याक देवाच्या मोगान भरलेले, सेवेच्या स्पिरितान भरलेले, देवाच्या राजा खातीर वावुरतले, देवाक मानतात असलेले आत्मीक बलिदानां भेटोवचे जेजू क्रिस्ताच्या याजकपणा मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र वर्ज, एक पवित्र रयाळ वर्ग आमी जाता. त्या देखून मुखारसून सांत पेद्रो त्या पत्रांत 2 अध्यायांत वाक्य 9 आमकां सांगता, देवान विसरून काडलेले तुमी रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र देवान आपले दायज आमकां दवरला. हो एक अभिमान आमकां हर एकल्यांक आसूंक जाय. आणि अशें आमी हर एकल्यांनी एका ना एका रितीन जेजूच्या याजकपणांत वांटेली जावंक जाय. आयच्या संभ्रमाचो दुसरो सक्रामेंत इवखरिस्ताचो सक्रामेंत. घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड, घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत, हें म्हज्या उगडासाक करात. हें जेजू क्रिस्तान निमाण्या जेवणाच्या मेजा वेळार सांगलेली ती अपुर्बायेची अर्थाभरीत उतरां. सोम्यान आमकां ताच्या जेवणाक हर एकल्यांक आपोवन दिला. कितले चड आनी चड ह्या संवसारांत देवाक जेजू क्रिस्ताचें इवखरिस्ताचें बलिदान आमी भेटयता गी, तितले चड आनी चड आमी सर्गीच्या जेवणांत आमी वांटेली जाता. सर्गीच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकांच आमी तयारी करता. त्या देखून इवखरिस्ताचो सक्रामेंत आमकां क्रिस्तावाच्या जिविताचे मूळ आनी शिखर. Eucharist is the source and summit of Christian life. Eucharistaच्या बलिदाना मुखांतर आमी सांगता येता. Eucharistaच्या बलिदाना मुखांतर आमी बलिदान भेटयता. Eucharistaच्या बलिदाना मुखांतर आमचो भवार्थ आमी परगडता. Eucharistaच्या बलिदाना मुखांतर जेजूचें जिवन पळोवन आमी संभ्रमता. कित्याक
एवकारिस्तांतय वा एवकारिस्त मरिफात जायती अजापा घडल्यांत घडोनूच आसात. आयल्या थोड्या वर्सां आदीं वेलो कन्नूर ह्या एका पिरगजेंत कॉन्सक्रार केल्ल्या एका उंड्यांत जेजूचें रुपणें दिसता आनी थंयसर जायते यात्रिका वचून हें रुपणें पळोवन जेजू क्रिस्ताचो एवकारिस्ताचो अनुभव घेवन फाटीं येतात. ही एक नीज घडीत. दुसऱ्यान आमी भावार्थी एवकारिस्ताचो नीज मोग करता. कित्याक आमकां एवकारिस्त सर्वस थंयसर आमी जेजू क्रिस्ताक सेवता. तिसऱ्यान जेजू क्रिस्ताचें रूप आमकां पळोवंक मेळूना. जेजू क्रिस्ताक आमी कोणीच रूप पळोवना, तरी एवकारिस्त सेवच्या मुखांतर आमी जेजूचें रूप पळोवंक शकता. एवकारिस्ता पासत जियेलो कार्लो आकोतीस तरणाटो भुरगो लुकोमिया ह्या कॅन्सराक मारेकार पिडेक ओळख जावन मरून पावता. ल्हानपणायरीच ताका एवकारिस्ताचो अभिमान आसलो. ल्हानपणायरीच एवकारिस्ताचो ताणें करून मोग केल्लो आनी 2020 इसवेंत पापा फ्रांसिसान ताका एवकारिस्ताचो आपोस्तोल, एवकारिस्ताचो सांत म्हूण ताणें परगट केल्लो आसा. आनी ह्या कार्लो आकोतेस एवकारिस्ता विशयांत सांगून अशें उतरां सांगता. चड आनी चड आमी सुमयाच्या जेजू क्रिस्ताच्या एवकारिस्तांत जेजू क्रिस्ताक आमी सेवता तर चड आनी चड आमी जेजू बरी जाता. आनी अशें ह्या संवसारांत सर्गी जेवणाचे रूस आमी हर एकली सेवता. केरळाच्या वेरापोली आर्चडिओसिसांत आनी एक तरणाटी चली आज्ञा जॉर्ज आपल्या 27 वर्साच्या प्रायर बोन कॅन्सराक ओळख जावन मरण पावता. तिकाय कार्लो आकोतिसा बरी एवकारिस्तांती अपुरबायेचो मोग आसलो, एवकारिस्तांती हुस्को आसलो, एवकारिस्तांती अभिमान आसलो. त्या देखून तिकाय भारताची कार्लो आकोतीस म्हूण आमी आपयता. ही दोगां युवा जाणां खंडी जावन आमकां हर एकल्यांक एवकारिस्ताचो खरो मोग करूंक, एवकारिस्ता खातीर जिवोवच्याक आमकां प्रेरण दितात. एवकारिस्ताक ताचीच म्हणली चरित्र आसा. परण्या सल्ल्यांत पास्क परबेचो दीस तो आनी तो पास्क परबेचो दीस कितल्या गंभीर रितीन तो आमी आचरण करीजे म्हणून सर्वेस्पर देवान मोयचे मुखांतर इजिप्तांत कश्टून आसा ताच्या परजेक तो सांगून धाडटा. कितल्या गंभीर रितीन हें पास्क परब आमी आचरण करीचे. कित्या खातीर आचरण करीचे? तांकां सुडका मेळच्या खातीर, तांकां सोडवून मेळच्या खातीर, देवाची काकूळट तांणी अणभव करच्या खातीर तो तांणी पास्क परब आचरण करीचे. संतते थावन संतते पर्यंत वो दबाजो उत्सव व्हड शाश्वत कैदो जावन तांणी हर एकल्यांनी तो पास्क परब आचरण करूंक आसा. आनी असलो आदेश सर्वेस्पर देवानच दिल्लो आसा. आनी अशें आदी थावन देवून आयिल्ली ही रिवाज जेजू क्रिस्तान मोडूंक ना. बदलाक आपणाच्या सिसा सांगता ते पास्काचे जेवण तो सेवता. आनी अशें त्या पास्काच्या जेवणा वेळार त्या जेवणाक एक नवो अर्थ जेजू क्रिस्त आमकां दिता. परण्या सल्ल्यांत शेळयेक बली भेटयिल्ले बरी भेटोवंक ना. जेजून परण्या सल्ल्यांत कशें बली भेटोवन भेटयिल्ले परी जेजून भेटोवंक ना. बदलाक जेजूस शेळी जावन ताकाच थंयसर भेटयता. ही म्हजी कूड, हे म्हजें रगत, हे म्हज्या उगडासा करात म्हणून शेळयेच्या जाग्यार आपणाकच तो बापाक समर्पण दिता. आनी ह्या मुखांतर जेजू क्रिस्त देवाचें येवजन संपूर्ण करता. देवाचो पूत मनशा सैमांत भागीदार जालो. त्याच रितीन मनशान देवाच्या सैमांत भागीदार जावच्या खातीर जेजू क्रिस्त एवकारिस्ताचो सक्रामेंत आमकां दिवन तो आदार दिता. त्या देव सैमांत वांटेली घेवच्या खातीर हो एवकारिस्ताचो सक्रामेंत जेजून पवित्र सभेक म्हणजे आमकां फाटल्या उदारांक दिला. कित्याक मरणा आनी जिवंतपणाचो स्मारक जावन आमी हर एकल्यान तो आचरण करच्याक हो एवकारिस्ताचो सक्रामेंत जेजून आमकां दिला. कित्याक मोगा एकवटाचो माया मोगाचो जिवीत जियोवच्याक हो एवकारिस्ताचो सक्रामेंत जेजू क्रिस्तान आमकां दिला. कित्याक क्रिस्ताकच ह्या एवकारिस्तांत आमी सेवता, क्रिस्ताच्या कृपेन आमी वाडटा आनी क्रिस्ताचो महिमेचो मुकुट आमी हर एकली जोडटा. ह्या निमाण्या जेवणाच्या मेजा वेळार सगळ्या संवसाराक एक वर्ती देख दिवच्या खातीर सोमयान आमकां एक वर्तो उपादेश दिला. तुमच्या मेस्त्रीन तुमच्या सुमयान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुवच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. मोगा सवेच्या ह्या मंदामेंतांत
जेजो क्रिस्तान जेसांचे पाय दिले ह्या तुमच्या करणे मुखांत्र सकडी संगती आटापून आसात आणि आमी हेरांचे पाय कित्याक तुजे म्हणून जेजू क्रिस्त आज आमकां सांगता जर हांवें तुमचे पाय दिले जर हांवें तुमकां गुन्यांवकार करूंक ना जर हांवें द्वेश करूंक ना जर हांवें तिरस्कार करूंक ना जर हांवें हेरांचें नांव पाड करूंक ना जर हांवें हेरांचेर अपराध मांडूंक ना जर हांवें रागाचें मसराचें जिवीत जियोंक ना जर हांवें हेरांक सुखीदार करूंक ना जर हांवें हेरांच्या उणेपणाचो फायदो जोडूंक ना तर तुमी तशें करिनाकात तुमी तशें करिनाकात कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुमचे पासत भेटोवन दिलां आनी मोगूस हांवें तुमकां दिला आनी तुमी म्हजे परी जावच्या खातीर हांव तुमकां एक उपादेश दिता तुमी एकामेकाचो मोग करा जेजून निमाण्या जेवणार आपल्या 12 जाणां शिसांचे पाय धुल्ले आनी पोदवेर आशिल्ल्यांक कशें हेरांची साखळी करी जय व्हड आशिल्ल्यांनी कशें ल्हान जाय जय म्हूण आपल्या शिसांक कार्यान दाखयलें आतां क्रिस्तचो प्रतिनिधी जावन याजक 12 जाणांचे पाय धुता ही रीत आमचे थंय खालतेपणाचो सेवे साखळेचो आनी नितळायेचो मनोभाव जिवो करून दी म्हूण मागया हे रितींत भाग घेवंक नेमक जाल्ल्यांनी हांगासर मुखार येवन बसूंक उलो दिता पाय धुवची रीत जाल्लेंच भवार्थ्यांची प्रार्थना आसतली आतां आमी गावया गीत जेजून आपल्या शिसांचो मोग केलो अखेर पर्यंत
उबे रावया. आमची प्रार्थना आमी देवाक समर्पून दिवया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचो मनियारी पापा साहेबाक, बिस्प साहेबांक आनी सर याजकांक तुझ्या मोगाच्या उबेन बाळगून दवर. सदांच तांणी सेवेक साक्ष जावन येवकरिस्ताची जिणी जियेवन नव्या संवसारा पासत तांकांच मोडूंक जाय आसची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी क्रिस्तान शिकयिल्ले सेवेचे आनी कालतेपणाचे लिसांव मनान दवरून तांकांच मोडूंक शिकय. आमच्या देशान आराम जाल्ले धर्मा मदलें झुज बेगीनच थांबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. क्रिस्तान घडलेलो येवकरिस्ताचो संस्कार आमी सर्वांनी भावार्थान आनी भक्तेन भेटोवंक आनी जियेवंक कालतेपणान आनी सेवेच्या मनोभावान पेल्याच्या संतोशा खातीर आमकांच मोडूंक आमकां तुजो स्पिरीट दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर येजक सेमिनरिस्ट आनी धार्मिकांनी तुज्या मोगाक साथ सावन जियेवन तुज्या पुता जेजूचें प्रतिरूप जावंक तुजें प्रेरण लाभय. आमच्या कुटुंबांतल्या जायत्यांक तुज्या एवकरिस्ताचे मण्यारीक जावचे भाग फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवासानांनी आनी भुरग्यांनी क्रिस्तान दाखयल्ली ती सेवेची आनी कालतीपणाची देख घेवन एकामेकाच्या सेवेन तांचे जिवीत सरोन सर्वांच्या संतोशा खातीर तांकांच मोडोंक तुज्या गटायेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे खातीर आपले जिवीत ह्या फिरगजेंत मोडून वांटलेल्या सर आमच्या याजकांक आनी धर्मिकांक बरी भलायकी, मोतीचे समाधान आनी संतोष दी. सरलेल्या सर्वांक ससन विशय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट कंत बेसराय सोसूंक तुज्या येवकरिस्ताच्या बळान बर. कालतेपणान तांची सेवा सक्री करचें उदार मन आमकां दया कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची वैयक्तीक ते आसात तशेंच साबार आनी आमचे कडेन मागूंक विनंती केल्लो आसा तांचो आमी उगडास काडया. मिसाचे इरादे आसात. फादर मेल्विन पिंटो बेगीनच भलायकी बरी जावं ताच्या मिसावाक फाटीं वचो म्हूण. ही सर्व आमची प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
कोंकणीचे जे 2 लाईनी रे 2 लाईन्स म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी होय जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितलेय पावटी आमच्या सोडवण्याचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपण ह्या सोडवण्याच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आणि ससनाच्या देवा, सरकाळी आणि सरतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनो तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडच्या खातीर आपुणूच पयलो बली जावन ताका ताणें भेटवणी केली. आनी आपल्या उगदासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमच्या पसत वाडयलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी जय जय जय. असल्या दिनवाशीं काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी हिंदेनी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच बरें आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेवन बापा पासत, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तस्करो भवार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो बाबात आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी करया देवा तुका वाखणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भोव पवित्र दीस समरमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत परदीन जालो आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्तचे सदांच अंकारी मय मोरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतेक बागेवन जुजेक, तशेंच बागेवन पेद्रो आनी पावलो, आंद्रे, जाकोब, जुआंव, तोमास, जाकोब, फिलिप, बार्तोलोमेव, मातेव, सिमाव आनी थदेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, क्रिस, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्मस आनी दामियांव. ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्तसाक्षींक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या बदर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मुन्याऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें.
त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवकासाय आमकां दी. ससनाच्या ख्यास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयान आमकां घे. देवा, ह्या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी सोमेश मनशांच्या सोडवण्या पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिनवासलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाताच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेश घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेश मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Barto sugut pergetuya. तुझे पुनर्जीवन आम्ही प्रगटता, तुझ्या येण्या कामी अग्रेता, तुझ्या येण्या कामी अग्रेता. बापा, आमी तुजे मुनयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार सज्ञाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांत ती महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ, पवित्र आनी संपूर्ण बली, हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स, हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवान साकरा आबेलाची देणी, भोवत्यांच्या बापा अब्राहामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसादेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानू. सर पदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमो सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यान इबर. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या हातीन गेल्यांत आनी विशेवंत आसात. तांकां आनी क्रिस्तताय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड, सूख आनी शांती मेळों. आनी आमा समेस्तांक तुज्या अगणित काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका, पूण आमची पातकां बोगस. आनी जुआंव, स्टेफन, मतियस, बार्नबस, इनास, अलेक्सांद्र, मार्सेलीन, पेद्रू, फेलिसिता, पेर्पेत, आगाता, लुसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया ह्या तुज्या दमदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेऊन गावुया. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोश्यान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे बरमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
हांव सर्गी सोजिवो आनी करो उंडो संसाराक देवून आयलोलो सर्गी आसच्या मोच्या मोगाळ देवा बापान मोगान तुमच्या धाडलोलो जर मांस मुझे कातात रगत पियेतात नवे जिवी सोडतेल्या मुझे मांस करे कान रगत करे पिवन सात्विक जिवी सोड दिला सर्गीच्या तोटांतली ती धाका जीवाल तुम्ही सर्तीचे फांटे सर्गी आसो मुजो तुमचो मोगाळ देव बाप माली धाका तोटासो मुझे एक मोठून तुम्ही रावशात जाल्यार येतेच फोडीम पावतल्या मुझे शिवाय तुमच्यान कितेंच करूंक जायना फोळावीन जावन उरतल्या सर्गीच्या तोटांतली ती दाकांची वाट तुम्ही सर्तीचे फाटे सर्गी आसो मोजो तुमचो मोगाळ देवा माली दाका तोटासो मुझे दये फोटो तुम्ही रावशा जाल्या येतेच फोडीम पावतल्या मुझे शिवाय तुमच्या कितेंच करूंक जायना फोळावीन जावन उरतल्या तुमचे जिवीत देणे मोलादी जेजू चढवून दारा तुका रेखताव सेमच्याक लालेताव जिविताच्या उंड्या तूं आमचे जीव
सोरो पिवन नितळुताक लागून वचून सोबरो करता सुटून गेल्या शेळ्यांक सोदून कांदार घेऊन पाठींगाक पावयता जीवित तेने मोलादी जेजू चढवून दारा तुका अत्रेकताव सेवच्याक लालेताव जिविताच्या उंड्या प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा, तुझ्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संस्कारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उंड्या वायना रुपार आपणाकच आपल्या शिसांक दितास आनी माया मोगान खालतेपणान आनी सेवे साखरेन सोलोवंक तांकां फरमायतास. जेजू गेत्सेमनी मोळ्यांत रिगता आनी आपलो पाशांव सुरू करता. आतां आमी सोमया सांगता ताच्या कश्टान सांगात देवन जागरण करतल्या. उपरांत येवकरिस्तांतल्या सोमयाक पुरुषावान विशेवाच्या आल्तारीक व्हरतल्या. मगाळ बांबयनीनो आमी हांगासर उक्त्या मैदानार एमिसाचें बलिदान भेटयलें देखून विशेवाच्या आल्तारीक सक्रामेंत व्हरच्या पयलें हांगासरच आमकां सगळ्यांक सलीस आमचे खातीर जागरण हांगासरच करता. नाजाल्यार विशेवाच्या आल्तारीक व्हरून मागीर जागरण करूंक भितर सगळ्यांक वचून आराधन जागरण करूंक जायना देखून तो वांटो आमी हांगासरच करता. जागरण जाल्ल्या उपरांत आमी सक्रामेंत विशेवाच्या आल्तारीक व्हरता. मोगाच्या भवानो भयणीनो, शिसां संगी अकरेचें पास्का जेवण जेवण पास्का जेवण आपल्या कश्टा मरणाचो संभ्रम जावन ताच्या व्हड आसाक संभ्रमूंक आज्ञा दिवन भेटयल्लो येवकरिस्त शिसाचे पांय धुवन एकामेकाचे सेवेन जिवीत जोरूंक शिकयलोलो जेजू आतां आपल्या कश्टा मरणाक तयार जावंक गेत्सेमनी मळ्याक रोयता. ताच्या पवित्र जेवणान भाग आमी ह्या घडये जेजू संगी ताच्या कश्टा संकश्टान भागीदार जावच्याक जेजू संगी आमचे कश्ट आनी संकश्ट घेवन गेत्सेमनी मळ्याक वचुया आनी जेजू संगी 1 घंटोभर जागरण करुया. बापाक आपले समर्पण करूंक ताच्या कुशेक शरणागत जावं बापाची कुशी जारी करच्यांक सकत मागूंक
मुखार असो खुरीस खांदार घेवंक सोसूंक आसचे कश्ट धैर्यान सोंसच्याक आनी सोडवणी मिसांव शेवटा पावोवच्याक बापा लागीं मागोवंक जेजू मोळ्याक गेला. आमी आमचें दूख खंत बेजाराय झुजां द्वारी आमकां आसचें वत्तड टेन्शन आनी विविध समस्या घेवन जेजू संगी मोळ्याक रिग्या. जेजू बरी आमकांच बापाक समर्पण दिवया आनी बापाची खुशी जारी करच्याक बोळ गटाय मागोवन घेवया. हांव मागणें म्हणटना तुमी हात जोडून तकली बगावन ह्या मागण्यान म्हजे संगी एकवटीत जावचे. सोनिया जेजू हे पवित्र संजेर गेत्सेमनी मोळ्याक आमी तुजो पटलाव करता. तेऱ्यास्वना आदी आमकां तुवें तुज्याच मासा रक्तान वाडलय, सेवेचो मंदामेन दिलोय आनी आतां तूं आमकां जागरण करूंक जागृत रावन मागणी करूंक उलो दिताय. तुवें तुकाच बापाक भेटोवन दिल्ले परी नश्ट लुकसाणाक बली जाताना, लजेक पडताना, पिडेन कश्टातना, अवचित कुटुंबांत अनवार आनी मरणां येताना भावार्थांतीर आसून आमकांच तुजे बरी बापाक समर्पंक शिकय. ह्या घडये तुजे कश्ट वळवळे नियाळो म्हणजे काळजां मनां उगड. ह्या कश्ट वळवळ्यांक आमचें पातक कारण म्हणलें सत समजोन पातकाक पाट करूंक म्हणजे काळजांतली धारुनाय काड. ही जागरण म्हज्या जिविताचे कश्ट दूख तुज्या कश्टा दुखीतय एकवटूंक आनी तुजो स्पिरीट घेवन सगळें फूड करूंक आदार जावं. आमेन. मी सगळे बसया. आमचे पसोत कोस्टोन मरोंक वेच्या आदीं मोलादीक सर्गीन दिरवी येवकारिस्त याजकी मणियरपण आनी सेवेचो मंदामेन दिल्ल्या म्हज्या मोगाळ जेजूक थोडो वेळ आमी आराधन करया. तुमची जाप आमी तुका आराधन करता. व्हडल्यान म्हणया आमी तुका आराधन करता. सोनिया जेजू तुज्या मोगाची अतिश्रेष्ठ साक्षां तुजें खरें हजरपण जावन आसो येवकरिस्त आमकां दिल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. ह्या पवित्र येवकरिस्ता द्वारे आमच्या आत्म्याचें खान आनी पिबन जाल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. तुज्या बळान आनी सक्तेन आमकां भरूंक हो मिस्तेरा बरीत येवकरिस्त दया केल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. तुजे याजकी मिसांव जारी करूंक याजकी संस्करणेचो सक्रामेंत घडलल्याक आमी तुका आराधन करता. तुज्या मागलेल्या मणयाऱ्यां तुझे हजरपण शाश्वत आमचे मदें सोडून गेल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. शिसाचे पांय दोन सेवेची आनी खालतेपणाची वर्ती देख आमकां जाल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. तुवें केलां तसो आमी पेल्यासो मोग करूं आमकां देख दिल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. पवित्र येवकरिस्ता द्वारे सर्गाक आनी संसाराक एकवटायल्याक आमी तुका आराधन करता. येवकरिस्त आमच्या जिविताचे केंद्र आनी शिखर जावन दिल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. तुज्या काळजा सारके याजक आनी धार्मीक आमकां दिल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. सेवेचो वर्तो मंदामेंत आमकां दिल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. येवकरिस्तां तुका आराधन करचें वर्तें भाग आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. भेटयलो येवकरिस्त दिसपडते जियोंक तूंच आमकां आदर्श जाल्ल्याक आमी तुका आराधन करता. आमचे खातीर पवित्र उंड्यांत तुकाच लिपयल्याक आमी तुका आराधन करता. कश्ट मरणाची खालस पियोन
आमकां प्रेरण जाल्ल्याक आमी तुका आराधन करता कश्टा वेळार सर्वांनी सांडून गेल्यारी बापाक विधेय जावन आमकां वर्ते विश्वासपणाचें लिसांव शिकयल्याक आमी तुका आराधन करता कश्टून मरोंक वेच्या पयलें मागण्यांत वेळ करसून मागण्याचें महत्व आमकां शिकयल्याक आमी तुका आराधन करता तुजे संगी जागरण आनी मागणी करूं हो पवित्र वेळ आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका आराधन करता म्हजी कुशी न्हय बापा तुजी कुशी जावं म्हणून बापाचे कुशे कल्तिमान घालूंक शिकयल्याक आमी तुका आराधन करता आतां आमी इतल्या बऱ्या जेजूक सक्रामेंतांत एक भजन गावन आराधन करया. उतरां आनी पिंतुरां टीव्हीच्या पडद्याचेर पडटात. तुमी कोरस गायन करचें, वर्सस हांव गायन करना. स्वादीक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. सोंड्या रूपा लिपून रावलाय साक्रामेंतां राखून आसाय. सोंड्या रूपा लिपून रावलाय साक्रामेंतां राखून आसाय. स्वादिक स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. तुकाच मोडून आमकां वांडलाय, आमकांच मोडून वळो दिलाय. म्हणया तुकाच मोडून आमकां वांडलाय, आमकांच मोडून वळो दिलाय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. शिसांचे पाय तुवें बोल्याय, सेवेली सां आमकां दिलाय. शिसांचे पाय तुवें बोल्याय, सेवेली सां आमकां दिलाय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. पातक्यां खातीर खुर्सार मेलाय, सासन जिवी जोडून दिलाय. पातक्यां खातीर खुर्सार मेलाय, सासन जिवी जोडून दिलाय. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमन तुका, दुलोप जेजू
내 삼강이라 모간지에 아버이나 स्वादिक जेसु नमन दुका दुर्लभ जेसु वंदन दुका स्वादिक जेसु नमन दुका दुर्लभ जेसु वंदन दुका बापा खुशे विदे रावलाय आमचे कुशे मरंग सांगलाय बापा कुशे विदे रावलाय आमचे कुशे मरंग सांगलाय स्वादिक जेसु नमन दुका दुर्लभ जेसु वंदन दुका स्वादिक जेसु नमन दुका दुर्लभ जेसु वंदन दुका वारस जीवी तू जाऊन साय सर्गा राजात वरून पायताय वारस जीवी तू जाऊन साय सरदाराचा वरून पायदाय स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका पयनार सांगा दिताय कष्टांवारा सांबाळ वरताय जिणे पयनार सांगा दिताय कष्टांवारा सांबाळ वरताय स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका अंकारांतू दिवो जाताय अज्ञानी तू जनवाई दिताय स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका उतरान तुझ्या मत वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय उतरान तुझ्या मत वाडायताय मासान तुझ्या घटाय दिताय स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु नमन तुका स्वादिक जेसु नमन तुका दुर्लभ जेसु वंदन तुका अर्गा होगळा जेसु सोमिया येवकारिस्ताच्या वरत्या देण्या अर्गा होगळा जेसु सोमिया येवकारिस्ताच्या वरत्या देण्या
स्वादेक जेजू नमन तुका बोलोक जेजू वंदन तुका स्वादेक जेजू नमन तुका बोलोक जेजू वंदन तुका बोलोक जेजू वंदन तुका बोलोक जेजू वंदन तुका. दोळे दंबिया ए गरीबोर ते गेत्सेमनी मळ्याक आमी वशी खंतीस्त दुखेस्त एकसुरो जेजू मुखार आसचें बारादीक खुर्साचें पैन कालवार दोंगराचें खुर्सार उमकोळून वळवळ्यांचें मरण हें सगळें ताच्या दोळ्या मुखार येता आनी तें चिंतून तो रक्ताचो घाम वारयता. आमकांच त्या सन्निवेशान घालया आमी त्याच गेत्सेमनी मळ्या बोवारी आसा म्हणून चिंतया. जेजूचें एकसुरपण थंयसर आमकां झळकता. तो म्हणटा म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा म्हजे सांगाता जागरण करा. तुमी हांगाच रावा आनी जागरण करा. ताबोर पर्वतार जेजूचो वैभव पळोवन पितरू उद्गारलो सुमया आमी हांगासरच रावचें बरें. 3 तंबू मारता, एक तुका, एक एलियाक, एक मैसेक. पूण हांगासर जेजू संगी कोणी येनात. देखून तो जागरण करूंक आमकां आपयता. जेजू गेत्सेमनी मळ्यान मानसीक कश्ट वळवळे भोगता. आपणाक सर्वांनी सांगलां म्हणलें दूख ताका कठीण भंय दिसता. एकसुरो आसा, मुखार आसचे कश्ट आसा, पूर आनी पयस केला. तो भियेला, कंगाल जाला. वादळ शांत केल्लो जेजू आतां जिणे वादळाक सांपाडला. जेजूचे मनशापण आनी भोगणां हांगासर आमकां दिसतात. कोण म्हणटा जेजू मनीस न्हय म्हणून? हे ताचे वळवळे आमकां सांगतात. तो खरोच मनीस. तो नीज देव नीज मनीस. आतां नीज मनीस जावन कश्टात. कुशेन मनशा कुळाचे वजन ताणें स्विकार केल्लें. ते वजें आतां ताका आडशीता आनी कश्ट दिता. तो मनशाचे आखांत उद्वेग संपूर्ण मोपान भोगून आसा. देखून बापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा गेत्सेमनी मळ्यान जेजू सगळ्या मनशा कुळाचे कश्ट वळवळे आपणाचेर घेवन कश्टात. सगळ्या मनशा कुळाचे कश्ट आपणाचेर घेवन कश्टात. आमकां एक ल्हान कश्ट येतना आमी कितले कश्टात वळवळटा आनी जेजू सगळ्या मनशा कुळाचे कश्ट घेवन थंयसर कश्टात. हे पवित्र राती जेजू मोगाचेंक होगडावन घेतलेल्यांचे, मारे कारपेडीक वळख जाल्ल्यांचे, विविध तरांची अनवरां फूड करतल्यांचे, नश्ट लुकसाण कंगाल जाल्ल्यांचे, नश्ट लुकसाणाक लागून कंगाल जाल्ल्यांचे, संबंद एकामेका मदले तुटून रडतल्यांचे, गुटान भुरग्यां पासून कुटुंबा सांग्या पासून दूख गळयतल्यांचे दूख तो आपणाचेर घेता. तो तें पुसता, तो बुजयता, तो सगळें पुसून काडिना. तो आमच्या दुखांत एक जाता, भगलेक रावता. आमच्या सांगाता तो दूख वांटून घेवन सोंसता.
आमी बघून अशे कष्ट संकश्ट दूख जेजू मुखार हाडया. रडूंक येता तर रडया. जेजूय रडलो. दुखा गळोवंक येता जाल्यार दुखा गळोवया. कित्याक जेजू बगलेक आसा. तो सर्व दुखां बसता. जेजू कश्टा संगी आमचेय कश्ट, आमच्या भावंडांचे कश्ट मेळोवया. गेत्सेमनी म्हळ्यार जेजूचे 8 विट. पयले ताचे 1 सुरपण, दुसऱ्यान ताचे 8 विट. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले कश्ट संकश्ट पयस सरोन दी. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, तुका जाय तशें जावं. ही जेजूची अस्कत आनी असहाय कथेची उतरां तशें दिसतात, पूण तशें न्हय. हे समर्पणाचे सक्तेवंत श्रेष्ठ मागणे. समर्पणाचे सक्तेवंत श्रेष्ठ मागणे जेजून केले. भेबिरान दिसचें सूख न्हय, सुडका सुशेग विसारचें पातक न्हय. भागार समर्पण करचें एक पवित्र करणी म्हणलें जेजू शिकयता. कष्ट दूख कंत बेजाराय सगळें समर्पण देवा करचें एक पवित्र करणी म्हणून जेजू आमकां शिकयता. जेजून उल्लेख करची खालस खंयची कश्ट संकश्ट, अपमान आनी तिरास्कार, विकृत केल्लें, अकालीक मरण. तो मरच्या प्रायेक आनीक पावोंक ना. आमच्या जिवितांत अकालीक अनवारा येताना आमी उद्गारता, कित्याक देवा, कित्याक हें अवघड, कित्याक हें मरण म्हाकाच म्हज्याच घरांत, कित्याक ही पिडा म्हाका आनी म्हज्या मोगाच्यांक, कित्याक हो नश्ट लुकसाण म्हजे वयरच येजय. हाका जाप ना, हाका परिहार ना. पूण भावार्थ आनी विश्वास सगळें रुपांतर करूंक शकता. हो विश्वास आमकां जाय. सांजू हांव पावल दुसरो म्हणटा, सक्डावर्णी सड मनशा कुळाचे चरित्रेंत कश्ट संकश्ट सोडवणेचें बळ हजार करता. इंग्लिशान बळो परबायन आसा. सफरींग मोर देन एनीथिंग एल्स मेक्स प्रेझेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्युमॅनिटी द फ्युचर ऑफ रिडेम्पशन. क्रिस्ता संगी एकवडतना कश्ट संकश्ट आमकां ताच्या सोडवणेंत वांडेली करता. रागान देवाक विरोध करता, मागण्यांतान फळाफळ घेता, वा तुजी कुशी जावं म्हूण उद्गारता आमच्या कश्टा संकश्टा वेळार. समर्पण म्हळ्यार तटस्थ रावचें न्हय, बगार क्रियाळ भावार्थ आनी विश्वास. काळजाच्या गुंडायेत हांव सांगया, म्हजी खुशी न्हय बापा, तुजी खुशी जावं. आमी सक्कडी आमचे कश्ट दूख कंत बेजाराय समस्ये फूट करून आसचें वत्तड मुतीक हाड. जेजू सांगात आमी म्हणया, बापा म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. जेजूचे कस दुखांनी किसड करता, कित्याक ताच्याच मोगाचे शीस न्हिदोन पडले. 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावूंक आनी मागणी करून तुमच्यान नजो जालें. जेजू खंती दुखीन आसा.
शिसांक जागरण आनी मागणें करूंक सांगलें तरी ते न्हिदून पडल्यात. जायते फावटी आत्मीक संगतीची बेपारवाय करतना, मागण्यांत चंचल जाताना, पेल्याच्या कश्टा वेळी गैरहजर जाताना आमी शिसां बरी जाता. कश्ट दिल्या कुटुंबाक संगात दिता. एक सूर्या उतर प्रायस्तांची भेट करता, पिरेस्तांची भेट करता. पापा फ्रांसीस म्हणटा, मोगाची श्रेष्ठ कुणा, अति व्हडली कुणा कश्टतल्या संगी कोसटोवचें आनी हेरां खातीर कोसटोवचें. श्रेष्ठ मोगाची खुणा कश्टतल्या संगी कोसटोवचें आनी हेरां खातीर कोसटोवचें. ह्या संजे वेळा जेजू आमकां विचारता, म्हजे संगी जागरण करताय गी? भावार्थ जड आयसो म्हूण बघताना म्हाका विश्वासी रावशी गी? अणवारा येताना विवारा नाका शिमच्या पयलें सांगात दी. कश्टतल्या संगी बस, तांचे बगलेक रावण माग, सांगाता पैन करसो सांगाती जा म्हणटा जेजू आमकां सगळ्यांक. काळजाच्या मौनपणांत आमी सांगया, जेजू आमचें काळीज आनी मन जागें दवर. सदां आमचें काळीज आनी मन जागें दवर. मागण्याक तुजें तें एकवटोंक म्हणून मौनपणी सांगया. आमचे कष्ट संकश्ट घेवन गेत्सेमनी मळ्यान कश्टतल्या जेजूक आमी बुजोवया. तुमची जाप आमी तुका बुजयता. आमी तुका बुजयता. परतून व्हडल्यान म्हणया, आमी तुका बुजयता. आमच्या मोगा पासून कठीण दूख कळवळे बगच्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमचे पासत रगत वारयल्या जेजू आमी तुका बुजयता. कुर्सायल्यांक बक्षिल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. भारादे कुरीस आमच्या सुरवणे खातीर वावयल्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमचे पासत घायेल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. कष्ट दग्ध भक्ताना सहित बापाक विधेय जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमचे सोडवणे पासत कालवार दोंगर सोडिल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमच्या मोगान हात आनी पाय खिळावंक दिल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. देवाचो पूत तरी आमचे पासत खांट्याचो मुकुट स्वीकार केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमकां शिक्षेतावन राखूंक छाटयेचे मार केल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमचे पासत निंदा अकमान नालिसाय सोंसलेल्या जेजू आमी तुका बुजयता. जरबांदाच्या माराक वळख जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. रक्ताचो घाम वारायल्या जेजू आमी तुका बुजयता. जुदासातान विक्रीत जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. पेद्रुतावन नेगार जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. मोगाच्या शिसांतावन सांडून गेल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. उपकार जोडलेल्या तावन तिरस्कार जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. सत उकल धरल्यारी फडकिऱ्या आरोपान शिक्षेक वळख जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. आमचो मान गौरव राखच्याक विंगो जाल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. 3 वरां कुर्सार वळवळोन मेल्ल्या जेजू आमी तुका बुजयता. जेजूच्या कश्टा दुखांक आमकांय भागीदार कर म्हणून सुमयान दिल्लो उलो सुमया आमकां मागणें करूंक शिकय म्हणून आमी मागण्याचे मुनी जावं. एका पोरबायेच्या भजनाद्वारे म्हणजे आमी सर्व मागण्याचे मुनी जावं जेजू सांगाता जागरण करूंक मागे. उतरां आनी पिंतुरां पडद्यार पडतात, तुमी पळोवची गायन करची. कोरस आमी सांगाता गावचो. तूं उपरांतले सुमया आमकां मागणें करूंक शिकय हें मात्र तुमी म्हणचें.
सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय म्हणया भावार्थान बरवशान तिरासाने सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय भावार्थान बरवशान तिरासाने सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय सर्गीच्या बापा लागी आमच्या रस्मारा लागी रायांच्या राया लागी आमच्या भस्मारा लागी सगळ्या काळजान आणि सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मनान आणि सगळे सकते वरते पातयेन मागोंक शिकय सांगाता सोम्या आमकां भावार्थान बरवशान दीस उजवाडताना दीस बुडताना सुखान दुखान तानी पिडेन भलायकेन जैतान आमी संतोष भोगताना सल्व मेन निराशी जाताना खालत्या काळजान आमकां मागोंक शिकय सोम्या हाडलें सांबाळनाशी जागी रावून संसारी वस्तूंचे फुला जायनाशे काळजान आमच्या दुबा भरताना हे भिरान आमकां दोस्ताना बंडयेर पडून आमकां मागोंक शिकय किडे शिडेक लागून आमी कश्टाताना अपाय अवघाडान सांपडाताना समस्यांनी आमी बुडताना वायटाचे गोलाम जावन सडपडताना धर्मशान आमकां मागोंक शिकय झुजाक लागून आमकां भिरांत बगताना कुटुंबार खामेली रिस्केर पडताना
एकवटीत जावन आमकां मागोवन शिकय बरें केल्ल्याक आमकां वायट मेळटाना तिरास्कार दुर्सोन्याक वळख जाताना अपमान निंदा सोसून पडताना मान मर्याद वाऱ्यार उरताना धर्मशान आमकां मागोवन शिकय खातीर आमी प्राची करूं हातकाक मरून आमी जिणी बदलूं ताका बांदपा सांगलें आमी सुटों पातक कंटाळून पातक रडून भुकेस काळजान आमकां मागोवन शिकय एकामेकाचे पाया मी तुमच्यात सेवा आशेंचे प्रास सेवा करून आमकांच मोडून आमी पेल्याक वांटून मोगा मंदामेन सदां दिये मोगान भक्तीन आमकां मागोवन शिकय बरें गोळी जावन संवसार परजळूं उजवाड दिमचे दिवे जावन आमी पेटूं ग्रेस आमचो पवित्रपणान जिये तुका आनी एकामेकाक विश्वासी जावन मोगान भक्तीन आमकां मागोवन शिकय Somya
बुजवून आशेंचे प्रस हेरांक बुजवून समाधानेचे हातेर जावं भक्तीन भावार्दान मागोन शिकय भयाळ मोवाळ मोगाळ जावून परजोळून खालते बळे सादे जावन सदां जियेम तुझ्या काळजा सारकी काळजा करून मोगाक तुझ्या आमी रुजवाती जावं नितळ निर्मळ काळजान मागोन शिकय धारून जाल्ली काळजा मोवाळ जावून बरी उतरां उलोवन संतोष बरी करून रडतल्यांची कुशेन तुका पुसून फस्ततल्यांची बिरमत पावून भीम पवनी आमकां मागोन शिकय गर्भ हांकार सांडून खालती जावून राग दुस्मान काय पयस करून न्याय नितीन जियोन सतात साक्षां अन्याय अनीत विरोध आवाज उठोवन वर्त्या विश्वासान मागोन शिकय दारा लागी बुजवून दारा लागी साथ देण्यानी आमकां बरू बारा फळांनी जिवी सोबो होवी आत्म्या लागी मागोन शिकय आमी उबी रावया
आणि आमकां आतां आमी जेजूक समर्पीत करे. अकरेचो भाग आमचें समर्पण, आमच्या मोगाच्यांचें समर्पण. तुमची जाप जेजू सोमया तुका समर्पीत हांव. कश्ट वळवळे भोगच्या सर्वांक आध्यात्मिक संगती निर्लक्ष्य करतल्यांक मागण्यांत आसक्त होगडायल्यांक भावार्थांत पयस गेल्ल्यांक पुडी सभे विरोध काम करतल्यांक येवकरिस्तांतय वडणी नातलल्यांक देवा उतर जिणे वांटो करी नातलल्यांक कुटुंबान शेजारा दुस्मानकायेन जियेतल्यांक स्वार्थी जिवीत जियेतल्यांक एकामेकाची सेवा करूंक इन्कार करतल्यांक तुझ्या याजक आणि धार्मिकांक वाईट करतल्यांक आपले याजकपण आणि बेसाच्यो आंगवण्यो जियोंक कश्टतल्यांक उतरां करण्यांनी पेल्याक दूख दितेल्यांक अनवर अवघडाक लागून कश्टतल्यांक झुजाक लागून कश्टतल्या सर्वांक झुजाचे मुखेलपण घेतलेल्या सर्व मुखेल्यांक परगांवांत आकांतांत आसच्या आमच्या कुटुंबा सदयांक मार्गायेक लागून कष्ट संकश्टाक वळख जाल्ल्यांक कुटुंबांत अकालीक मरणाक लागून लढतल्यांक मारेकार पिडेक लागून आस्पत्रेंत वळवळतल्यांक गुण जायनातलेल्या पिडेन वळवळतल्यांक उतर प्रायेक लागून एकसुरपण भोगतल्यांक मानसिक वत्तड आणि पिडेक लागून कश्टतल्यांक मोगाच्या व्यक्तित्वांत तिरस्काराक वळख जावन दुखी नासलेल्यांक आर्थिक समस्यांक बळी जावन कंगाल जाल्ल्यांक व्यवहारांत नष्ट लुकसानाक लागून वत्तडाक बळी जाल्ल्यांक लग्न आणि कुटुंब समस्यान मानसिक हिंसा भोगतल्यांक आस्तिक लागून विविध तराचे समस्ये फुड करतल्यांक राग दुस्मानकायेक लागून जिवीत खंती बेजारायेन सरतल्यांक मोगांत सलवून निरासल्ल्यांक शिकपाचे पंत आव्हान फुड करतल्यांक भुरग्यांच्या वायट सालींक लागून रडतल्या वडिलांक वडिलांच्या स्कांदलाच्या जिविताक लागून कश्टतल्या भुरग्यांक काम नासता निराश जाल्ल्यांक जोडलो बेस जिवंक वद्दाडतल्यांक शोषणाक वळख जावन कश्टतल्यांक अन्याय अनैतिक लागून हिंसा भोगतल्यांक वाईट सवयीच्या बंदपासान संपडलेल्यांक विविध रितीन तिरस्काराक आणि नलिसायेक बळी जाल्ल्यांक मादक द्रव्य व्यसनींक सैरीक मेळनासतना निराश जाल्ल्यांक भुरग्यां देणे नासता करगतल्यांक अनैतिक संबंधान विश्वासघात करतल्यांक जिणेंत चलोवन निराश जाल्ल्यांक सवकास म्हजे उपरांत तुमी म्हणा तुज्या हातान सोमया म्हजो आत्मो समर्पित हांव. तुझ्या हातान सोम्या म्हजो आत्मो तुझ्या हातान सोम्या कश्टतल्या सर भाव भयणींक समर्पित हांव. तुझ्या हातान सोम्या कश्टतल्या सर भाव भयणींक समर्पित. तुझ्या हातान सोम्या आमकांच तुका समर्पित हांव. तुझ्या हातान सोम्या आमकांच तुका समर्पित हांव. तुझ्या हातान सोम्या आमच्या मोगाच्यांक आनी दुस्मानांक समर्पित हांव. तुझ्या हातान सोम्या आमच्या मोगाच्यांक आनी दुस्मानांक समर्पित. तकली बागया समर्पणाचे मागणे हांव करता. सोम्या जेजू
गेत्सेमनी मळ्यान तूं बापाक विधेय जालोय, सुकारी मारूंक नाय, विश्वासी रावलोय, भियेलो नाय, मोग केलोय, तुकाच भेटोवंक फाटी सरलो नाय. सुमया जेजू, आमकांय मुखार कितें म्हण कळीत नातल्या घडये तुका विश्वासी रावूंक, मागण्याक जाप मेळनातलेल्या वेळार सत मानूंक, कश्ट संकट सरताना आमकांच समर्पंक शिकय. तुजे बरी कश्ट वळवळे बगूंक मेळताना जागरण करून मागोवंक, आमकांच आमी बापाच्या हाती समर्पंक, तुज्या कश्टा संकश्टाच्या पुण्यान आमकां फावो कर. आमेन. हे सकट साश्टांग नमस्कार सक्रामेंता करया. आमी सक्रामेंत विशेवाच्या अल्तारीक व्हरतां. कोणाक थंयसर थोडी मिनटां करसूंक जाय आमचे सांगाता, थंयसर विशेवाच्या अल्तारीक तुमी येवयेत. उरल्यांनी कोणाक घरा वचूंक जाय, सक्रामेंत गेल्लेंच तुमी मौनपणी, कांय गालाटो नासतना मौनपणी शांतपणी घरा वचूंक तुमचे लागीं विनंती. आतां आमी गातो जिबे गीत गावे.